सेंट फ्रांसिस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जातलो आणि 4 जानेवारी 2025 मेरेन संपन्न जातलो। हे खातीर खासा वेबसायट सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगला। जाल्यार ह्या सुवाळ्या खातीर सुमार 400 कोटी रुपया मेरेन खर्च येतलो। तशेंच ह्या सुवाळ्याक खास पॉप साहेबांक आमंत्रण दिलां अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली। We are first time, website portal along with the church, we are launching within short span of time, so that every pilgrimage will register, so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything. त्याची मदत जाय ती आम्ही दिवपाक शकतले। ताज्या खातीर तेय बी आम्ही ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता। नियोना आणि मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता। 45 डेज हो इव्हेंट चलतलो आणि माविलन सांगल्याच्या प्रमाणे दिस इव्हेंट विल बी अ इंटरनॅशनल इव्हेंट, सो दॅट जो VVIP जाता ताका VVIP खातीर आमी जी फेसिलिटी दिवपाक जाय, जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमच्या कडल्यान, तो ताका प्रोटोकॉल आणि त्या पद्दतीन ताका तिको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो। आणि एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसिस झेवियर अगेन दिस इंटरनॅशनल इव्हेंट माविलन सांगल्याच्या प्रमाणे कसलीच कमी उरची ना इन्फ्रास्ट्रक्चरल आणि ना एकंदर फंक्शनाचो इव्हेंट त्या स्टँडर्डाचेर व्हरपा खातीर, कारण इंटरनॅशनल गेस्ट ह्या फंक्शना खातीर येता, खातीर ते 45 डेज सेफ्टी, सेक्युरिटी अँड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द इव्हेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जावपा खातीर जे पिलिग्रिमेज आमी म्हणटा की जे फिजिकली डिसेबल्ड आसतले, सिनियर सिटीजन्स आसतले, हांच्या खातीर सुद्दां वेगळो कॉरिडॉर दर्शक घेवपा खातीर थंयसर आसतलो। त्या खातीर आनी वेगवेगळ्या पद्दती जाता ती मासीस थंयसर जी जाता तेन्नाय बी वेगवेगळ्या पद्दतीचे फेसिलिटी दिवपा खातीरय बी म्हणजे अलॉंग वीथ द ओल्ड गोवा चर्च फादर आणि तांच्या बरोबरीन कॉर्डिनेशनान लोकांक सगळें फेसिलिटेट करपा खातीर सरकार आपल्या बरी पुराय हे काम करतले। आत्ता जो एस्टिमेट करून जो हांव आतां जस्ट रिसेंटली पळयतालो तर आतांच इट हॅड गॉन मोर दॅन 200 crores एट प्रेजेंट एटलिस्ट। इट विल गो जशें लागीं येता तसो आनीकूय बी आसतलो। इट विल गो एप्रॉक्सिमेटली 300 to 400 crores ऑल्सो।